Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. परवरे हायवेचे काम सारखे ना, शेतांनी बुट्टी मारूंक लागल्या. दोगूय आमदारांक विषय लागता. हायवेचे काम चालू असा. हायवेचे यांच्यानी माती काढून जे ट्रेडिशनल नाल्ल आहा ते ट्रेडिशनल नाल्ल सगळे फिलअप केले आसा. बाकीचे खंय जर नॅरो हे आसले पळय आमचे जे रिवराक कनेक्ट जाताले ते रिवराक कनेक्ट जाता पळय त्यो सगळ्यो तेंच्यो वॉटरवे सगळे बंद केलेले आसा. कॉन्ट्रॅक्टर समज फॉर ग्रांटेड घेता जाल्यार ते कामां करून घेवची पडटली. अँड वेन वी आर हॅव्हिंग नॅचरल इश्यूज वीच आर बिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयता आसतना हे वाट लायता जाल्यार आमकां त्रास आसा. प्रॉब्लेम्स आमच्या जी शेतकऱ्यांची कळ आसा ती सॉर्ट आउट करपाक आज आमी सगळे जाण हांगा आयिल्ले आसा अँड वी वील एन्श्युअर दॅट इट इज रिझॉल्व. गोयचो कोरोना आणि टुरिझमाचे कशें कितें काय विचारल्यार बाबूची जाप. पूण आयज परिस्थिती जाल्या ती कोणा केली? अरे ही परिस्थिती तुका सांगलो मरे सेंट्रलांतल्यान जी गायडलायन्स आयली नो पूण तुमकां आनी दिसना हो. हें आमकां फुडें व्हरपाक पडलें कारण आमच्याच गोंयच्या लोकांक आमी समज भितर घेयनात आनी तेजेर कितें जालें तें तुमी जाणा मरे. चीफ मिनिस्टर मुखार थंय उपोशणाक सुद्दां बसले मरे. नो पूण तुमकां दिसना की बॉर्डरी स्ट्रिक्ट जावंक जाय? अरे बॉर्डरी हें आमकां दिसता आमचेच आमी पयलें जायना. तुजो भाव समज फाल्यां भायर आहा बॉम्बेला तर कसो हाडटलो तूं? हें तुवें तुजे वयल्यान चिंतपाक जाय आनी म्हालाच तें सारकें कळटलें. कदंबाच्या मडगांव डेपोची दशा जाल्या. मिडियांतल्यान लज वाऱ्यार गेल्या उपरांत इन्स्पेक्शन जालें. Can say like since there was no control all over them, so we are seeing like how we can bring a control to the entry and exit. Okay, that's the first thing. So this is like a depot which was constructed in 1980s as a temporary one, and you know like 10 years back there was a foundation stone was put for the full-fledged bus stand. Now 2 years back also that was revived. Even today I can say what still that proposal is in live, you can say, okay, that to go for full-fledged building for that. Okay. And that is one of the reason like we could not spend much money on this building because we don't know, like we spend money and next year we will demolish and it's a waste of government funds.